प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 21 वोड 25 ते 34 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 19 verses 25 to 34. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. जेजूच्या कुर्सा चोरशी ताची आवय, ताचे आवयची भोयण, क्लेओफासाची पोतीन मारिया आनी मागदालाची मारिया ह्यो उबे आसल्यो. आपल्या आवयक आनी तिचे कुशीक उबो असलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हणलें, "उस्ती, वो तुजो पूत." उपरांत शिसाक म्हणलें, "ही तुजी आवय." आनी त्या वेळार थावन त्या शिसान तिका आपणागेर रावूंक व्हेली. जेजूचें मरण. ह्या उपरांत सगळें सोंपातलें म्हूण जाणो जावन पवित्र पुस्तक संपूर्णयेन पाळोन येवचे खातीर जेजून म्हणलें, "म्हाका तान लागल्या." शिरक्यान भरलेलें दोंडूल थंय आसलें. तांणी शिरक्यांत बुडयलें एक आलोंबें बोडयेक लावन ताच्या तोंडाशी पावयलें. शिरको चाकलो तेन्ना जेजून म्हणलें, "सोंपातलें." आनी तकली बागावन ताणें प्राण सोडलो. एक सैनीक जेजूची कूस विकता. तो एरेचो दीस आसलो आनी खेरीत दोबाज्याचो साबात लागीं पावलोलो. साबाता दिसा कुडी कुर्सार उरोंक तांकां नाका आसलें देखून तांचे पांय मोडचे आनी तांच्यो कुडी काडून व्हरच्यो म्हूण जुदेवांनी पिलाता कडेन मागलें. सैनीक आयले आनी जेजू बरोबर कुर्सार मारलेल्यांचे पयल्याचे तशेंच दुसऱ्याचे तांणी पांय मोडले. पूण जेजूशी पावतोच तो मेलो म्हूण पळोवन तांणी ताचे पांय मोडले नात. पूण एका सैनिकान एक बालो घेवन ताची कूस विदली आनी रोखडेच रगत आनी उदक व्हांवली. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी वाचलां, ह्या शिवर्तमानान आमी वाचता की जेजू आपलो प्राण सोडच्या आदीं, तो खुर्सार मरच्या आदीं कितें घडलें तें. आनी भाव भयणीनो, आयज जेन्ना हें शिवर्तमान आमी वाचता, काल आमी परब केल्या पवित्र आत्म्याची, पेंटकॉस्टाची, आनी आयज आमी जेजू मेललो आनी त्या कितें घडलें त्या निमण्या वरार हें आयज आमी वाचता. आनी देखून भाव भयणीनो, हें जें घडलें तें आमकां सजमणी मेळोवपाक आमी आयज जेजून आपूण मरच्या आदीं कितें म्हणलें तें आमी ताजेर नियाळ करुया. भाव भयणीनो, आमी 30वी वडीन जुवाचो 19 वोड 30 म्हणटा, शिरको चाकलो तेन्ना जेजून म्हणलें, सोंपारलें, आनी तकली बागून ताणें प्राण सोडलो. भाव भयणीनो, हें एक उतर, हें निमणें उतर जें जेजून म्हणलेलें. कितें म्हणलें ताणें? सोंपारलें. इट इज फिनिश्ड. सोंपारलें. आनी कितले फाटी भाव भयणीनो, हें जेजूचें निमणें उतर आमी वाचलां, आमी आयकलां, पूण ती सजमणी मेळोंक ना म्हणून आयज भाव भयणीनो ह्या उतराचेर आमी नियाळ करुया. कित्याक ताणें म्हणलें सोंपारलें? सोंपारलें कित्याक तो आतां मरपाचो आसलो म्हणून? ना भाव भयणीनो. जेन्ना देवान आदामाक आनी इवेक रचलो, ताणें तांकां आपले भाशेन केली, मोग तांचे भितर घातलो, तांकां सगळें ह्या संवसारान दिलें, तांकां अधिकार दिलो ह्या संवसारान. पूण कितें जालें? आदामान तें फळ खालें आनी आतां तो अधिकार गेलो आनी तो अधिकार आतां दोंचारा कडेन आसलो. आनी देखून देवाक ह्या संवसारान मनीस जावन येवन आमचें जें पातक आसलें तें ताजें फारीकपण दिवन आतां आमकां सोडवण दिवपाक जेजू ह्या संवसारान येता. म्हणटच इतलो मोग देवान केलो आमचो की देव मनीस जाता
आणि एक मनीस जावन तो आमचे फारीकपण दिता, आमच्या पातकांचे फारीकपण दिता आनी देखून जेजू खुर्सार वता. तर भाव भयणीनो, आमच्या पातका पासून कितें भोगचें पडलें जेजूक इतलें जर्मण मारलें, ताका इतलो मार खावचो पडलो, ताणें खुर्साचेर हुमको पडलो, इतलीं वरां सगळ्या मनशा कोणाची पातकां ताचेर घातलीं. आनी भाव भयणीनो, जें शिराप आसलें, जें वायट आसलें, जें आमचें लॉज आसली, आमचें नाकारपण, आमची गरीबकाय, आमची पातकां, सगळें जें वायट आमकां आमकां इफेर्नान वचपाचें आसलें, पूण जेजून आमकां इफेर्न बंद करून आतां आमकां सुर्ग उक्तो केला. केन्ना भाव भयणीनो? जेन्ना आमी ताचेर भावार्थ दवरता. तर मरच्या आदीं ताणें जें भोगूंक जाय आसलें आमच्या पातकां पासून, सगळ्या मनशा कोणाच्या पातकां पासून तो भोगलो. आनी आतां जेन्ना ताजो वेळ पावलो आनी ताणें पळयलें की जें करूंक जाय आसलें तें, ताणें आपलो जीव दिवंक जाय आसलो, ताणें सगळीं पातकां घेवची आसलीं, जें आमचें फारीकपण दिवचें आसलें तें सगळें भोगलो. आतां भाव भयणीनो, मरच्या आदीं तो आपलें तोंड उक्तें करता आनी म्हणटा, सोंपादलें, इट इज फिनिश्ड. आनी देखून भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता, जें जेजून घडलां खुर्सार, ताणें आपलें अमोलीत रगत वारयलें आमचे पासून, त्या रगता वरवीं आमची पातकां नितोड जाता. तर भाव भयणीनो, इतलें जेजून आमचे पासून केलें जाल्यार, इतलें तो भोगलो जाल्यार आतां गरज आमकां ताचेर भावार्थ दवरपाक, ताच्या उतराचेर भावार्थ दवरपाक. जेजू आमकां सांगता, जुवाचो 14वो इसवर वड 21 आनी 23 म्हणटा, तुमी म्हजो खरो मोग करतात जाल्यार बिश्टी उतरांनी म्हाका सांगिनाकात, पूण तो म्हणटा, तुमी खरें म्हजो मोग करतात जाल्यार म्हज्या उतर पाळात, म्हजें उतर करात, फकत आयकोनाकात. आमी इगोर्जेक वेता, मिसाक वेता, तेर्स करता, मागणें करता, देवस्पण करता, पूण खरें म्हणल्यार आमी ताचें उतर आयकतां काय, तें उतर पाळटां काय? आयज भाव भयणीनो, जेजून आमचे पडून सगळें केलें, सगळें संपादलें. आतां जें आमकां भोगूंक जाय तें फकत देवाचें सूख, देवाचें सगळें बरेंपण, पूण तें आमी भोगूंक जाय जाल्यार गरज आमकां आमचो नियाळ देवाच्या उतराचेर करपाक, तें उतर आमी दिसपट्या जिवितांत पाळपाक आनी खरे भाशेन हें जैतिवंत जिवीत जें जेजून आमकां घडोवन हाडलां तें आमी जिवंक आनी सासणाचें सूख भोगूंक. आयज भाव भयणीनो, ह्या उतराचेर, ह्या आख्ख्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करुया आनी आमचें जिवीत जेजू पासत आमी भेटुया, हे उतरा प्रमाणे चलोया आनी खरीच भाशेन जेजूचे शिस्त कहे, जेजूचे पाटलावदार कहे आमी जिवोया आनी बरी खबर दुसऱ्यांक दिवपाक आयजतान आमी वावरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंगारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गींच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां, तुमच्या फॅमिलीक हांव